सध्या रस्त्याचें जें पोजिशन आसा आमी कितें जालां पावसाक खुबशे रस्ते रिपेर जाल्ले आनी सगळे रस्त्याक पॉट होल्स तयार जाल्ले. हें आमी 1 नोव्हेंबर म्हटल्यार जवळ जवळ 85% हें काम कंप्लीट जाल्लें आसा, म्हणजे रस्तो रिपेर करपाचें. आनी रस्तो रिपेर करून हे विशय सुटचे ना. हेजेर कितें आसा जे का वर्कआउट आमी 2020 आनी 2021 ह्या वर्साक आमी 1800 PWDच्यो वर्कऑर्डरी दिल्ली आसा. 1800 रुपीज 1800 crore रुपीसाच्यो वर्कऑर्डरी दिल्ली आसा. आनी ह्यो वर्क ऑर्डरी दिता आसतना एंटायर गोवा 40 मतदारसंघाच्यो रोड्स, वॉटर सप्लाय, बिल्डिंग्स ह्या सगळ्या डिविजनांनी वर्क ऑर्डरी दिल्ली आसा. आनी ही कामां फाटल्या 2020 आनी 21 फक्त 800 कोटीची कामां जाली. 1000 crores कामां पेंडींग आसा. ते प्रमाणे आतां आमी ती स्टार्ट करपाचो, कित्याक मनसून सोंपिल्लो आसा आनी हें आतां कितें आसा, सायक्लोन सगळ्या सावथ वेल्डाचेर, भारत देशाच्या सावथ वेल्डाचेर सायक्लोन आसा आनी हे सायक्लोनचो इफेक्ट पावस पडत आसा आनी आमकां अडथळे येता काम करता आसतना. पूण आमची स्पीड जी आसा, आमी सांगलां डिसेंबर 31 तारीख म्हटल्यार गोंयचे एंटायर नॅशनल हायवेचें काम चलता. फक्त तेतूंतले 2 ब्रीज जावचे ना. एक जुवारीचो जो केबल ब्रीज आसा, दोनूय ब्रीज मातशे फुडें वतले. आमी एक ब्रीज करतो म्हटलेलो 19 डिसेंबर पयलीं, पूण अजुनूय टॅक्निकल विशय आसा. आनी दुसरें म्हटल्यार कोलवाळेचो जो ब्रीज आसा तोय तें काम आतां ऑनगोईंग आसा. ताकाय मातशें म्हणजे तेंय मातशें लेट जातलें. बाकीचे दोनूय ब्रीज सोडीत, जुवारी आनी कोलवाळेचो ब्रीज सोडीत जाल्यार बाकीचो एंटायर पत्रादेवी टू वेर्ना हें काम जें आसा 2 कॉन्ट्रॅक्टर काम करता. MV राव जॉयंट वेंचर काम चलता पत्रादेवी टू GMC कडल्यान तुगेले वेर्ना दिलीप बिल्डकॉन काम करता. दोनूय कॉन्ट्रॅक्टरान कडेन आमी परतो रिव्यू मिटींग घेता आनी तांकां सांगलां 31 डिसेंबर पयलीं सगळो क्रोड जावपा जाय. 19 डिसेंबर पयलीं तेजें लोकार्पण जावपा जाय. ते प्रमाणे आमचे माननीय नितीन गडकरी 10 डिसेंबर ते 19 डिसेंबर मदीं हें लोकार्पण आसतलें, इनॉग्रेशन आसतलें रस्त्याचें. Sir, but last time you had given assurance for the people of Goa that on 19 December तुम्ही हय, दुवारी बीच 19 डिसेंबराक आमी सांगिल्लें तेच प्रमाणे आमी करता न्ही. आमी जेन्ना आमचें उतर अजुनूय आसा. आमी सांगलें 19 डिसेंबर म्हटल्यार जो इन्क्लुडींग जुवारी ब्रीज 2 ब्रीज आमी कंस्ट्रक्शन करता, तातूंतलो एक ब्रीज कंप्लीट जातलो. पूण टॅक्निकल विशय आसा. आतां कितें जालां, आमकां जो कन्सल्टंट जो डिझायनर जो आसा, ती एजन्सी जी आसा ती फॉरेन कंट्री आसा आनी तेजी विजाचो प्रॉब्लेम जाल्लो आसा. हे पॅन्डेमिका खातीर ताका विजा इश्यू जाता. ते खातीर तो कन्सल्टंट एक फावटी येवन गेला. सेकंड रावंड तेजो आतां हे दिसांनी जालो ना आनी तो आतां आयज फाल्यां परां येवपाचो आसा. तो येतरी हेजे डेट जी आसा ही फिक्स आसा. सर हाऊ मच मग त्यांना कितले ना सध्या फक्त जुवारी ब्रीज उरतलो. हांव अजुनूय म्हणना, आमी आमची तयारी आसा. कन्सल्टंटाचें डिसिजन घेवन तेजी आमी डेट फिक्स करतले. पूण जावं शकता डिसेंबर 31 तारीख पयलीं जुवारी सुद्दां उक्ती जावं शकता. पूण कितें आसता, टॅक्निकल विशय आसा. खंयची गजाल आसा तितली स्पिडीन करूंक मेळना. काही दीस जे आसा आमचे मनसुनान गेल्या, सायक्लोन आतां हें आसा परतून तेन्ना गेल्या, पॅन्डेमिकान गेल्या. आमचे आनी आमकां मेन म्हणटा तें कितें आसता, केंद्र सरकार आमचे नितीन गडकरी हांचो बऱ्यापैकी आमकां सपोर्ट आनी मार्गदर्शन मेळटा. जे तेंचे फाटल्या दिसांनी कितें कितें पेमेंट तेंचे स्टॉप जावन उरलेलो तो त्यांनी रिलीज केल्लो आसा. आतां नवीन आमी कामाय घेतल्या 1250 crores मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रान्सपोर्टान आमकां नवी कामां सँक्शन दिल्या. तेतूंत भितर आमकां जो जुवारी ब्रिजाचेर टावर येता, त्या टावराचेर रेस्टॉरंट आसतलें आनी म्युजियम आसतलें. हेजे जवळ जवळ 350 कोटी रुपया आमकां सँक्शन दिल्ले आसा. आनी बऱ्यापैकी फुडें डेवलप जातलें गोंय केंद्र सरकाराच्या सपोर्टान. म्हणजे विशय कसो आसा, विशय कंप्लीट करपाचो विशय आसा. आमी बिफोर डिसेंबर 31 म्हटल्यार सगळे रोड कंप्लीट जातले. जे एंटायर गोंयाक मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, विलेज रोड, शहरी रोड, आतां शहरी सिवरेजाचें काम चालू आसा. तें काम आमी बेगीन कंप्लीट करतले. टायम लागता पूण डेट आमची सारकी आसा. 31 डिसेंबर. 19 डिसेंबरा पयलीं नॅशनल हायवे, 31 डिसेंबरा पयलीं एंटायर गोंयचे जे स्टेट रोड आसा ते जातले. सर 800 to 100 डेट तुम्ही सांगला
How much work has been building? अटल सेतू GSIDC करता. अटल सेतूचेर बऱ्यापैकी काम चालू आसा. अटल सेतू आमी जेन्ना आमचे मनोहरभाई उक्ती केलो तेन्ना गरज आशिल्ली ट्रॅफिक हे जे प्रॉब्लेम जातालो अटल सेतू ओपन जाल्ले ट्रॅफिकाचे बऱ्यापैकी ट्रॅफिक चलता आतां पणजे शहराचे आमचे गोंयचे. आनी आतां कितें आसता अटल सेतूचेर मेर्शी जंक्शन टू अटल सेतूचे वयर गेलो मागीर ताका आनी एक स्पॅन येता. तो स्पॅन देंवता तुगेलो दिवजाचें सर्कल पणजे थंय देंवता. समज कोणी मडगांव साकून जावं फोंडा साकून आयलो आनी तो अटल सेतूच्या ब्रिजाच्या वयर गेलो जाल्यार ताका दिसलें आपूण परतून पणजेक आपल्याक देंवपा जाय जाल्यार ताका एक स्पेन आसतलें तें पणजे आनी तेजें काम चालू आसा म्हणून मातशें काम तेजें चालू आसा. दीस सांग आणि लास्ट टाइम तुम्ही एश्युरन्स दिला की विदिन 100 डेज. हय 100 डेज डिफिकल्टी येत आसता न्ही. ह्या आतां वेदर आमचे कडेन ना न्ही. वेदर हें वेगळें आहा न्ही. आनी तुकाय पळयलां कशें सायक्लोन जाता कशें पावस पडटा त्या कारणान डिले जाता. मटेरियल प्रॉब्लेम आसा आनी मटेरियल कितें आसता पावसाक मच्छर मटेरियलाक घुसल्यार तें मटेरियल तुका रेडी करूंक मेळना. हॉटमिक्स कार्पेट बाकीचें 19 डिसेंबर पर्यंत सगळे रोड हॉटमिक्स. 19 डिसेंबर म्हटल्यार आमी नॅशनल हायवे जे पत्रादेवी टू वेर्ना जे 2 कॉन्ट्रॅक्टरा कडेन काम चलता ते कंप्लीट जाता. आनी एंटायर रोड जे आसा गोंयचे जी कामां आमी वर्क ऑर्डरी 2020 आनी 2021 आतां दिल्ले आसा आनी आतांय आमी दीत आसा वर्क ऑर्डरी ज्यो फायनान्स अप्रुवल मेळ्ळा तांकां आमी वर्क ऑर्डर दिता. आनी जी कामां आसा ती 31 डिसेंबरा पयलीं आमचें टार्गेट आसा कंप्लीट करपाचें. आतां कितें आसा वेदर मातशें हॉटमिक्स करतले काय इंटरनल रोड सगळे हॉटमिक्स आनी हे नॅशनल हायवे कॉन्क्रीट. नॅशनल हायवेचे रोड जे आसा ते टोटली कॉन्क्रीट जातले. जो GMC साकून तुगेलो वेर्ना जो रोड आसा तो एलिवेटेड ब्रीज आसा तो जातलो. सकयल जो एट ग्रेड जो रोड आसा तो सगळो कॉन्क्रीट जातलो. हॉटमिक्स जें घातलेलें पयलींचें तें काडलें वतलें सगळें. सर्वीस रोड सुद्दां आसतले. गोवा वेल्ला बी बऱ्यापैकी सर्वीस रोड आसतले. कॅटल पास जे मागला गोवा वेल्ला ते हितून गोवा वेल्ला ते वयता तेय कॅटल पासूय जातले. दोनी वाटेन जी शेतकार भाव शेती संदर्भात बऱ्यापैकी पीक काडटा तेंचे खातीर सर्वीस रोड आसतले. तेंची शेतां वचपाक मिशीन व्हरपाक आमी प्रोविजन करतले रोड तेंचे शेतांक वचपाक. थँक्यू. थँक्यू. ओके येस.